येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स। पुलीस स्टेशना भायली गोरवां आमुडपाक जमनात पुलिसांक। रस्तो बाजारातली गोरवां कितें आमुडटले पुलीस? काणकोणकारांक सतायतात नवो प्रस्न। म्हापशेच्या पालिका मंडळाचो नोकर भरतेत जुमला। कन्फर्मेशन आदी भरले एलडीसी आणि स्टेनो पोस्ट। नगरसेवकांचो आरोप, सिद्ध करात आरोप, नगराध्यक्षाचे प्रति आवाहन। तियेचे सेंट क्रिस्टोफर चर्चीत उमेदीन मनयले पेरपेत सुकूर सायबिणीचे फेस्त। भाविकांनी व्हडा उमेदीन घेतले बेसांव। आणि आता ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोधन नेमके कोणाच्या फायद्याचे हो प्रश्न आता सर्वसामान्यांक पडपाक लागला। खास करून रस्त्यात गोरवांक लागून हातपाय मोडून घेतिल्ल्यांक। काणकोण बाजार, 4 रस्तो ते श्रीस्थळ मजगती रस्त्यार शेणाचे थापे पळोवपाक मेळटात। डांबरीकरणाची ही नवी स्कीम तर न्हू, थळावे विचारपाक लागल्यात तांकां कितें जाप दिवपाची सरकारान थारावपाचे। सरकारान कांय वर्सां फाटीं कोंडवाडा नांवाची येवजण हाडली आनी ह्या कोंडवाड्याक बरेचशे गोरवां बांदलो खरो, पूण हांचे शेण उडोवप किंवा तांचे शेण उडोवपा खातीर जागो ह्यो खंयच्योच गजाली सिस्टमॅटीक नाशिल्ल्या कारणान ती कोंडवाडा येवजण जी आसा सामकी हँग जावन उरली। फक्त कोंडवाडा करप आनी ते पयशे खावप किंवा गव्हर्मेंटाचे पयशे खर्च करप अशा तरेचें सत्र सुरू जालें। आतां खंय आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा, जे पुलीस आसता त्या पुलिसांक खंय ही रस्त्या वयली गोरवां धांवडावपा खातीर खंय सरकारान परमिशन केल्ली आसा, कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा। पूण प्रॅक्टिकल जर काणकोणाक जर पळयलें, काणकोणचो बाजार, 4 रस्ते टू जवळ जवळ श्रीस्थळ हांगासर पर्यंत पूर्णपणे गोरवां भरिल्लीं आसता। आनीक सकाळचेर आयलो जाल्यार संपूर्ण रस्त्याक शेण पडिल्ल्या कारणान गाडी स्लीप जावपाच्योय घटना घडटा आनी ह्या गजाली कडेन खंय कोणूच लक्ष दिना। ताका लागून अपघाताचें सत्र सध्या काणकोणाक चालूच आसा। पुलिसांचेर रस्त्यावयली गोरवां आमुडपाची खंयच जबाबदारी दिल्या। काणकोणकार सांगतात, खरें तर गोरवां धांवडावपाक आतां पुलीसच दवरपाक जाय, पूण पुलीस आपलेच दारांतलीं गोरवां आंबडिनात। भौशीक सुवाता वयली कित्याक धांवडायतले? कोण सांगता गोशाळांचोय कांयच फायदो ना। गोरवांच्या प्रश्नाचो सगळो गोंधळच जावन रावला। पळयात। मागीर कोण गोरवां राखना आनी दवरना, गो माता गोशाळ बांदले म्हणटात, हें बांदलें म्हणटात, तें बांदलें म्हणटात, गोरवां कोण व्हरता? कोण व्हरना। मरतगे मागीर मागेली तुगे म्हणून येता, कोण येता? पुलिसांक खंय काम दिवपाचें आसा। पुलिसांनी धांवडावप जाय खरें, तांकां दवरप, एक पुलीस दवरप सगळ्याक। पुलीस तेगे दार मुखार आसल्या म्हणल्यार धांवडयना मरे ते, पळयला तुवें? पूण आतां हे सकाळचें ना हिंगा तशें म्हणना, पुलीस तेमगे घरा कडेन दार मुखार आसल्या ते आमुडनात आनी ते ह्या रोडावयल्या बाजारांत ना म्हणटा कित्याक तांकां लज मरे पुलिसांकूय गोरू धांवडोवपाक लागून। ह्या आतां गोरू बाजारांत इतली जाणात, आतां त्यो म्हशीक पळयल्यो तुमी, त्यो म्हशी कोणा तरी मालकालेच त्यो दूद दिवपा टायमार करता, पूण त्यो म्हशी गोरू जे आसात पयलीं गायो बाजारांत भोंवता, म्हशी अश्यो चड भोंवना, पूण ह्यो म्हश्यो कोल्हापूर बाजारांत बाजारांत पयला भोंवलेलो आसा। तांचे राखण कोण उरता, सायडीच्यान वता ती, पूण हांगा आतां रस्त्या बेंकार कोण धनिना आनी लोकांक उडयतात। रातीन आनी तेंचो कलर आनी टमाटाक एक येता, ते म्हशी लोकांक आनी गोरवां लोकांक उडयतात। आनी चडांत चड म्हणल्यार रस्त्यार रातीन न्हिदतात, सामकी भरपूर एक 500-600 म्हणल्यार अशें अगदी रस्तभर। हाजें कारण ताका कॅमिकल एक उरता डांबराक, आनी त्या कॅमिकलान ताजेर मच्छर बसना, ताका लागून जळ्या ताजेर आंगार बसता म्हणटी हांगा न्हिदता निवळ म्हणून रस्त्यार, आनी तांकां मातशें गरमी मेळटा। पूण हो पळय त्या मनजात तांकां कळना, पूण हे मालकांक ताजो हें उरपा जाय। कारण एक म्हणल्यार कितें आनी वयल्यान हाजी तर कोण ते देखरेख घेतली गोरवांची जाल्यार लोकांकूय येना, लोक कांयच कारण आसना तांची झगडी येता बी तेन्ना लोकांच्या गाड्यांचेर पडटात आनी कितें, आनी मागीर त्यो केशी कोणान उडयले जाल्यार केशी ते मालकाचे घालता, जाल्यार मालकान आपणच गोरू सांबाळची म्हशी बी। आनी म्युनिसिपालिटी नगरपालिकेन हे मनीस दवरल्यात, त्या मनशान एकूय गोरू बाजारांत दिसपा ना शिस्माक बाजारांत ना, लोकांक बाजारांत भोंवपाक इतले त्रास जाता सामके, चडांत चड त्रास जाता। हांव नगरपालिके कडेन मागता की कितें तरी तुमी हाका दिता पयशे, आमगे गोशाळे पयशे दिता म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान, ताचे पयलीं म्हाका उपयोग जायना दिसता। कारण गोरू बाजारांत दिसपा येना, बाजारांत एक गोरू दिसप ना, आनी ह्या खातीर नगरपालिका गोरू धरून व्हरची म्हणटा, पूण व्हरले चड दिसपा ना बाजारांत।
त्या गोंयभर वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या जाग्याचेर मोठे मोठे अपघात जातात, कितल्या जाणांचे जीव वयतात. हातूंतलें एक मेजर कारण म्हळ्यार भटकी गोरवां. ही भटकी गोरवां रस्त्यार भोंवतात आनी खास करून रातीच्या वेळार तर कांयच दिश्टीच पडना. ताका लागून व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयेक जेन्ना आपटतात तेन्ना ती गोरवां ऑन द स्पॉट मरता. जाल्यार बऱ्याचशा फावटी बाजारांत जेन्ना झगडी जाता त्या वेळाचेर प्रामाणीकपणान आनीक सिस्टमॅटीक जो गाडी चलोवपी आसा ताकाय आड उडयता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी. म्हापशेच्या पालिका मंडळान नोकर भरतेक घोटाळो केला. मिटिंगेत कन्फर्मेशन जावचे आदी LDC आणि स्टेनो पोस्टाचे 6 जागे भरल्यात. नगराध्यक्षान ताचे स्पश्टीकरण दिवचे नगरसेवक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान मागला. जाल्यार इलिगॅलिटीचे आरोप सिद्ध करात नगराध्यक्षान आव्हान दिला. पळयात पुराय स्टोरी. म्हापसा नगरपालिकेची बसका जाली. सध्याच्या पालिका मंडळान बेधडक बेकायदेशीर कामात चलयल्यात अशें कांय नगरसेवकांनी आरोप केले. मिनिट्स नोट जावंक नात. मिनिट्साच्या कन्फर्मेशनातच वेळ गेलो देखून अर्ध कोटी उरिल्ली पालिका मंडळाची बसका 8 नोव्हेंबराक जातली अशेंही नगरसेवकांनी सांगले. पळयात दोनूय बाजू. हे 11 पॉयंट्स आयज जे आसा अजेंडाचेर ते घेवपाक चेअरपर्सनाक इन अ इयर कितल्योय मिटींग घेवं येता, बट शी इज नॉट कंडक्टिंग द मिटींग, नायदर द प्रीडिसेसर्स हॅव कंडक्टेड. दे आर पायलिंग एवरीथींग फॉर 2 months 3 months टुगेदर आनी अश्यो मिटिंगो काडटात. आयज जे कन्फर्मेशनाक जे मिनिट्स लास्ट मिटिंगेचे येयल्या तेचेरूच 2.5 वरां डिस्कशन जालें, कित्याक कंप्लिटली रॉंग रिकॉर्ड जाता. इनस्पायट ऑफ कॅमेरा रिकॉर्डिंगाचे आमी रेजोल्युशन पास करून कॅमेरा घातलेलो आसा, पण आतां ते म्हणटा की मेमरी कार्ड भरता तेची. सो म्हणजे म्हाका दिसता प्रकाश भिवशेटान, हांवें तारक आरोलकर, शुभांगी वांयगडकर सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन काढला रिगार्डिंग वॉट एवर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द मिनिट्स. आम्ही जे स्टेटमेंट केलें लास्ट हेका जे ऑब्जेक्शन केल्लें ते रिकॉर्डूच जायना. 4 UDC आणि 2 स्टेनोचे पोस्ट लास्ट मिटिंगेक आमी प्रपोज केल्ले घेवचे म्हणून, जे आमी रेजोल्युशन पास केलां आणि आयज ते कन्फर्मेशनाक येयला. पण कन्फर्मेशन जावच्याच पयलींच म्युन्सिपालिटीन एड घालून ऑलरेडी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करून 6 जाणांक एम्प्लॉय केला. हे कंप्लीट इनलिगल रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी चलता तसोच हांगा जुमला चलता. हे कोणा खातीर फेवर करूंक हे पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज करून घेतल्या ते चेअरपर्सनान क्लियर करचे. जे बाकीचे 10 पॉयंट आसले अजेंडाचेर ते आयज डिस्कसूच जावना, कित्याक मिनिट्सूच कन्फर्म जावपाक इतलो टायम जाला आणि इनलिगल प्रोसेस सगळे जे मॅन्डेटरी प्रोविजन्स आसा म्युन्सिपालिटी एक्टाचे, आणि हे आमी पयलींच्यान सांगिता की तुमी ड्यू प्रोसेस फॉलो करात, जावं रिक्रुटमेंट जावं रेजोल्युशन पास करपाचें. हे खंयचोच ड्यू प्रोसेस फॉलो करपाक ही जी इलेक्टेड आमची कावन्सील आसा सद्याची रुलींग सायड खंयचोच रेडी ना ड्यू प्रोसेस फॉलो करपाक. एक बिल्डिंगेचो इशू म्हणजे लास्ट मिनिट्स मिटिंगेक हांवें काडलेलो एक धुलेरान जी बिल्डींग आसा तेजेर खुबशी इलिगॅलिटी आमी नोट केल्लेली आसा. तेजेर व्हेरिफिकेशन करपाचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून कितें ते इलिगॅलिटी आहा ती हे करपाचें आनी तेच्या पयलीं तांकां ऑक्युपन्सी दिवपाची न्हू म्हणून. पण आमी नोट केल्ले आहा आतां ते मिनिट्सान थंय ट्रेड लायसनूय इश्यू केल्लेले आसा. तेजेर म्हाजें ऑब्जेक्शन आसलेलें की तांकां ट्रेड लायसन आनी ऑक्युपन्सी दिल्ली आहा. तेजेर चेअरपर्सनान सांगली ताका ऑक्युपन्सी हांवें ऑब्जेक्शन हाडच्या पयलीं दिला, पूण हांवें नोट केला ती ऑक्युपन्सी आसली ती पार्ट ऑक्युपन्सी आसलेली, फूल ऑक्युपन्सी दिवंक ना ताका. तर चेअरपर्सनान सांगलां तेजेर परत इन्वेस्टिगेशन करता आनी PDAक धाडलेले आहा ते जॉयंट इन्स्पेक्शन जातले. बाय द टायम ते ट्रेड लायसन रिवोक करपाचें काय ना तेजेर सीओन सांगता म्हटलं. आणि हे नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकाराचे आरोपाचे बाबतीतले स्पष्टीकरण. इल्लीगल म्हटले म्हण जायना, ते आधी सिद्ध करचे पडटा. बेकायदेशीर हो गंभीर आरोप. तो करचे आधी पुरावे दिवपाक जाय. इल्लिगॅलिटी यू कॅनॉट डायरेक्टली ब्लेम अनलेस यू प्रूव इट. इल्लिगॅलिटीज तू खंयच्या भाशेन म्हणटा, यू हॅव टू प्रूव दॅट बाबा खंयची गोष्ट जाली. थोडीशी त्याचा मिस्टेकूय जाता आणि जेन्ना आमी मिनिट्स हाडटा इट इज फॉर द सजेशन फॉर डुईंग सम करेक्शन्स अँड फायनलाइज अँड कन्फर्मेशन ऑफ द मिनिट्स. ते हातीत येना फाटी तुम्ही इल्लिगली केला. जेन्ना तुम्ही नरेट करता तेन्ना तुम्ही प्रूफ हाडूंक जाय खंयचे हितून हे केल्ले आसा आनी इल्लिगॅलिटीज कितें येयल्ली आसा. रिलेटेड टू मेनी मॅटर्स आर देर आनी थंयसर जर आसा गिव अस ऑल्सो टायम and the chance to clarify that, and then we label it as a illegality. Illegality is a very big word and which is cannot be used directly like that. Illegally in what way they are saying ki it has been proposed. आता काउन्सिलरचे कितके रिटायर्ड झाले, थोड्यांचे आमचे लॅप्सेस आसा. न्यू आमकां अजून लिस्ट येवंक ना फॉर द परमनंट पोस्ट वीच वी वर
व्हेरी बॅडली ट्राईंग. आणि त्या वेळार जे कंडिशन आनी वर्कींग पळयला आमचे कावन्सिलाचे आनी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे म्युनिसिपालिटी वर्क आसा पळय कितलेशेच ते लिथाजीक पद्दतीन चल्ला. खुबशे तक्रारी येवंक लागलेले, पब्लीक ग्रिवेन्सीस वर दे. आनी तेन्ना अशें आढळून येयलें की बाबा हांगा खरें गरजेची गोश्ट आसा तूं स्टाफ घेवपाक जावो. आनी म्हाका दिसता आमी तो खुल्या पद्दतीन तो कावन्सिलान तो प्रश्न हाडलो की अशें हे आसा आनी वी रिक्वायर टू अपॉयंट न्यू स्टाफ. आनी म्हाका दिसता गेल्या मिटिंगेक हो प्रश्न मांडलेलो आसलो की तेचेर एक 4 आनी 2 अशे 2 स्टेनो आनी 4 LDC. तेन्ना सगळ्यांनी हय घेवंक जाय, गरजेचें आसा हे सहमतान सांगलेलें आसा. सो एग्री. So taking that in the positivity, everybody said na garjeche asa. And after that, if you see, after appointment of these new people, if there is a change or no, the public will decide. And जे काही feedback मेळटा की आदीच्या हितून आनी आता हितून फरक आसा का ना, आणि ते जर पॉझिटिव्हली जर जाता, why there is a need of pointing out की ते जे घेताना तुम्ही विदाउट तुम्ही कन्फर्मेशन ऑफ द मिनिट्सूच तुम्ही ते घेतले. रिझोल्युशन झाले, तुम्ही ऑलरेडी प्रपोजल दवरलेले, त्यांना तुम्ही येस म्हटलेले आणि त्या बेसिसचेरूच आम्ही ते सगळे फॉर्मॅलिटीज करून घेतलेले असले. ऑफिशियल पेपरान घेऊन इंटरव्यूज कॉल करून. टिल द टाइम एवरीबडी वॉज क्वाईट. बट आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टन पीपल, आता आय डोंट नो फॉर वॉट पर्पज नाव दिस थिंग हॅज कम अप की ते कन्फर्मेशन झाल्याशिवाय ते घेऊन फावं नसते. ताका इलिगॅलिटी म्हणतात. The person who wants to do the work and delaying the process for more than 1 month and 1.5 month, म्हाका दिसता की त्या 1.5-2 म्हयन्या भितर कामान सुरवात जातली आणि एवरीथिंग विल कम ऑन द लायन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. फोंडा पालिका मंडळान पुराय न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स 10 वर्सां खातीर भाडेपट्टीचेर दिवपाचो निर्णय घेतला. PMCकय नेमान येणावळ मेळटली ह्या हेतान तांणी हे पावल उबारला. संकुलात दुकानदार नाशिल्ल्यान मार्केट कॉम्प्लेक्स तशेंच बंद पडलां. ताच्या 13 वर्सांनी पोरण्या कॉम्प्लेक्सांत रिती दुकानां भाड्यान दिवपा खातीर 6 खेपे लिलाव जाले उपरांत हो निर्णय घेतला. पूण दर खेपे प्रतिसाद मेळ्ळो ना, नगराध्यक्षान सांगलें. देखून PMCन येणावळ मेळोवपा खातीर पुराय संकुल वेवसायीक वापरा खातीर भाड्यान दिवपाचें थारायलां. हे विशींचो थाराव खासा परिशदेचे बसकेंत पास जालो. मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो लीज करपा लागून आमी सडकाल कावन्सिलर्स मेळयले आनी कित्याक फाटली 6 टायम्स ताजें ऑप्शन जालें आनी ऑप्शनाक कोणूच येना जालें. सो ताका लागून आतां आमी कावन्सिलान डिसायड केलां की आमी कमीत कमी एक 10 ते 15 वर्सां तरी अशें लिजाक मार्केट कॉम्प्लेक्स दिवपाचे आनी 20% जे पळय शॉप्स जावं ऑफिसीस कितें आसा ती म्युनिसिपालिटी आपल्या कडेन ताबा दवरतली तेतूनची. आनी अशें ठरलां की ती जे बिल्डिंगेची मेंटेनन्स आसूं कळ्ळें, हावजकीपींग हे बाकीचे सगळें आसा ते जो कोण घेवपी आसतलो तो सगळें आपूण बेर करतलो. आनी पयले 6 म्हयने ताका बाकीचें काम करपाक लागून एक 6 म्हयने 6 मंथ्स ताका बाकी भितर सगळें काम करपाक आमी म्युनिसिपालिटी कांय तेजें पेमेंट कांय घेवपाचें ना. कित्याक आमी फाटल्या वेळार सुद्दां हांगा गेल्ले पळोवपाक मुद्दम G-सुडाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो हांगासर आमच्या कुडचड्या म्युनिसिपालिटीचो. थंय हांव चीफ ऑफिसर आनी आमचो ME आशिल्ले ते भितर आमी वचून थंय मुद्दम पळयलां की ते बिल्डिंगेक सुंदर अशें थिएटर आसा. मागीर भुरग्यांक लागून बरे गेम्स अश्यो भुरग्यांक खेळपा बीन अश्यो बरे गेम्स ताणें सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर जावन पळयलां. एक सायडीक तेणें DIY मॉल अशें कपडे बी सगळे तें ताणें थंय घातलेलें आसा. आनी फर्स्ट फ्लोरार म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आसा तेंचें. सो तें असं पळयले नंतर आमकां काय कळ्ळें की आनी तें तरी भितर आसा हें आमचें सारकें प्रायम लोकेशन आसा जी आमची मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा. सो ते हेजेर आमी कावन्सिलाक काल कावन्सिला मुखार उलयले अशें. सो कावन्सिलान डिसायड केलां की तें आमी लिजार दिवपाचें अशें आमचें ठरलें काल. सो
सो त्या प्रमाणे आमी आतां फुडलो प्रोसेस जो आसा तो सुरू जातलो. मार्केट इश्यू पळय कशें जाता 2011 इनॉग्रेशन जाल्लें बिल्डिंगेचें. सो मागीर स फाटी आमी ऑप्शन केला ती कॉम्प्लेक्स आनी तुमी पळयलां आसतलें तर एसेंब्ली सुद्दां क्वेश्चन रेज जाला की म्युन्सिपालिटी कितें स्टेप्स घेता, इनिशिएटीव घेता. खुबशे रिपेर वर्क्सय केले मदीं, रूफ लिकेज, लिफ्ट मेंटेनन्स. तरी पूण टेकर्स कोण येना जाले भितर येवपाक. पयलीं स्टार्ट करात मागीर आमी येतात. रिहेबिलिटेशनाकय केल्ले 24 जाणांनी थोड्यांनी घेतल्यात आनी थोडे येवना भितर जेंकां दिल्ले ते म्हणटा पयलीं स्टार्ट करात. पूण अशें जायना न्ही की स्टार्ट करा मागीर आमी येतात. सो कोणी तरी ते स्टार्ट करपा जाय भितर. सो फॉल्ट कितें आसा सो आमी आर्किटेक्टाक हाडलो. तेणी थोडी एडवायस केल्ली आमकां की मदीं शॉपां जाल्या सकयल मातशें एक्सेस प्रॉब्लेम जाता सकयल चड शॉपां केलेल्यान. सो तेजो कन्सल्ट म्हणल्यार मातशें ताका मॉडिफिकेशनूय जाय पडटलें फुडें करता जाल्यार. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. थियेच्या सेंट क्रिस्टोफर चर्चीत पेरपेत सुकूर सायबिणीचे फेस्त जाले. भाविकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो. पळयात थियेचे फेस्त. थियेचे हे फेस्त मनोवपा फाटल्यान व्हड इतिहास दायज आसा. एका फादरान आंगवणे उपरांत ही परंपरा सुरू केली खंय. पळयात चर्चीच्या फादरान दिल्ली पुराय माहिती. आज ऑक्टोबराची 30 तारीख 2024 आमी थिवी गांवांत ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान निमणो बुधवार पडटा त्या दिसा आमी हांगासर ही दोबाज्यान पेरपेत सुकूर सायबिणीची परब करता. आज सगळ्यांक थियेकारांच्या भावा भयणाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांव फेस्ताची उनवणीत परबी दिता. आनी खरेंचपणी मागीर पेरपेत सुकूर सायबिणीन तुमकां सगळ्यांक रातची सांबाळची आनी जें कितें तुमच्या जिवितान उणें आसा तें तुमकां सायबीण मायन पेरपेत सुकूर सायबिणीन आपल्या पुता लागीं मागून दिवचें. फाटल्यान तुमी चित्र पळयतात. हाची इतिहास एक फादर जुजे इनोसेन्स कोरिया ताका 1951 वर्सा हेमरेज जाली आनी एक नेझल हेमरेज म्हणजे नाकांतल्यान ताका रगत व्हांवत आसतालें. खूब तेंप जालें थांबोन आसलें आनी मागीर तो 1955 वर्सा हे इकडचेन पातकूर कसो आयलो आनी ताणें आंगवण केली. आपूण तर बरो जालो, ते नाकांतल्यान व्हांवतालें तें रगत तर बंद जालें जाल्यार आपूण हें देवस्थान सुरू करतलो. आनी खरेंच 1955 वर्सा बरो जालो आनी ताणें हांगासर ह्या थिवी गांवांत हें देवस्थान सुरू केलें. आनी तेन्ना थावन व्हडा दोबाच्यान भोक्तीन लोक हांगासर येवन ताची गोवायकी आयकून भावार्थान लोक मागूंक लागले. आनी हांगासर सांगतात ते भाशेन जायती आदली म्हजी शापाय आदली म्हजी आवय पासून चलोन त्या तेंपार येताली 1960 1970s आनी जायते लोकांक मागलोल्यांक मेळटा.
गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्या आणि बंगालच्या उपसागराचेर चक्रीवादळ तिगून उरला. फुडल्या 2 दिसांत कमी चड पावस आणि संभाव्य वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर सुके हवामान आशिल्ले. मुरगांवान सगळ्यांत चड 31.9 डिग्री सेल्सियस जाल्यार दाबोळे सगळ्यांत उणे 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला. पूण बदल जाव येता. IMDन नुस्तेमाऱ्यांक व्हडली शिटकावणी दिवंक ना. मात हाय वेव्ह अलर्टाची बारीकसाणेन पळोवणी करतले. सप्तकांत तापमान 31 डिग्री ते 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. अरबी दर्या, बंगाल उपसागरार चक्रीवादळाचो वावर. फांतोडेर धुके पडपाची शक्यताय. फुडल्या कांय दिसांनी मध्यम पावस. कांय वाठारांनी घसघसतलो वादळी वारो. बिरेस्तारचे तापमान 31 डिग्री आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.